नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत आज एक महत्वाचो आणि विशेष असो विशय आमी घेतला. आज बायलांचो दीस, बायलांचो आंतरराष्ट्रीय दीस आनी ताजे संदर्भात खूब पॉझिटिव्ह स्टोरी येता आसतना एक महत्वाची गंभीर अशी बाब मुखार आयल्या. ती आसा बायलां मदीं हार्ट एटॅक येवपाचें प्रमाण वाडलां. एक्ट्रेस सुष्मिता सेन हांकां एन्जिओप्लास्टी करतकीर देशांत आमच्याय तशी डिबेट सुरू जाल्या. खरेपणी जगभर आंतरराष्ट्रीय काळजा संदर्भातल्यो संघटना सतत अलर्ट करीत आशिल्ल्यो. पयलीं अशें म्हणटाले की बायलांक हार्ट एटॅक येना कारण तांची शरिराची तांच्या कुडीची रचनाच अशी आसा की तांकां हार्ट एटॅक येवप शक्य ना. पूण आतां हळू दिसपाक लागला आनी हळू इतलेंच न्ही, तरूण बायलां मदीं सुद्दां हार्ट एटॅकाचें प्रमाण वाडलां. आनी त्याच म्हत्वाच्या विशयाचेर आज आमी सडेतोड नाईक कार्यावळींत चर्चा करपाचे आसात. आनी आमचे मदीं आसात डॉक्टर ज्योती कुसनूर. डॉक्टर ज्योती कुसनूर ह्यो मणिपाल हॉस्पिटलान भितर काम करतात. एका म्हत्वाच्या हॉस्पिटलान म्हत्वाची दोतोर. तांचें सबंद शिक्षण गोंयांत जालां. त्यो गोंयांत जल्मल्यात. गोवा मेडिकल कॉलेजींत तांणी शिक्षण घेतलां. ताजे नंतर भायर वचून तांणी हार्टा संदर्भांतलो अभ्यास केला आनी आज गोंयांत तांचो आमकां सगळ्यांक मेळटा. तुमी आमच्या स्टुडियोन आज आयली ज्योतीबाई, हांव तुमकां येवकार दिता. थँक्यू व्हेरी मच सर. तुम्ही म्हाका इन्वायट केले आणि ॲज यू सेड आयज महत्वाचे दीस. वन इज आय विश हॅपी होली टू एवरीबडीज लाईफ शुड बी as colorful as the colors of Holi. आणि the other part is it is as Women's Day asa आणि ताका लागून आणि this year's theme asa की gender equality. So just like in other fields, unfortunately heart disease सुद्धा आता equality asa between men and women. As you mentioned sir, आता recently Sushmita Sen because she is a celebrity, सगळे we all of us talk about it and it is in the news. But there are many other women also who suffer from heart disease and in whom it doesn't come to light and they are not as famous, but we should we have to take care. Yes, we should take care. What is this estrogen element? लोक अशें म्हणटाले की ताका लागून एस्ट्रोजन एडवांटेजाक लागून बायलांक हार्ट अटॅक येना, अशें तरेचो एक समज आशिल्लो. So up to it was believed that up to say around 40-45 up to menopausal age women protection asa because of their hormones. So in general ते true asa in general, but with today's lifestyle whatever protection ते estrogenaचे asa ते that is taken away because of a bad lifestyle आणि bad food habits. आणि खूपशे लेडीजाक सुद्धा डायबिटीज यंगर एजीन जाता बिकॉज ऑफ ओबेसिटी. ते खूप मोठे असता, वेट गेन जाता चड आणि चड एक्सरसाइज ना. एकूच जागेर बसून खूप वेळ मोबाईल पळोवपाचे, कंप्युटराचेर खूप वेळ यूज स्पेंड जाता. मागीर टीव्हीचे फुडें खूप वेळ स्पेंड जाता. इतले एक्सरसाइज जायना आणि जंक फूड चड खाता, हाय फॅट आणि लॉट ऑफ सॉल्ट इन द फूड. हे सगळे बॅड लाईफस्टाईल हॅबिट्सान ते सगळे वॉट एवर प्रोटेक्शन इज देअर दॅट इज टेकन अवे. तरुण भुरग्यां भितर, तरुण बायलां भितर कार्डिओ अशे तरेचे डिसिजीस जातात अशें तुमचें लक्षांत आयलां गोंयांत? येस सर. हांव तुमकां एग्जाम्पल दिता. एक 15-20 दिसां पयलीं आमचे कडेन, हांव मणिपाल हॉस्पिटलान प्रॅक्टीस करता. इट इज अ बिझी कार्डियक सेंटर. आमचे डेली खुबशे एन्जिओप्लास्टीज, एन्जिओग्राफीज, पेसमेकर सगळे आसता. इन द लास्ट 15 days इट सेल्फ लायक एटलिस्ट 4 to 5 पेशंट्स आमकां बिलो 30 years ऑफ एज आशिल्ले जांकां मॅसिव हार्ट अटॅक येवन एडमीट जाले. So it is common, it is becoming more and more common to have younger people with cardiac problems in our country, in our state also. अशे तरेचे एक अमेरिकेचे एका तज्ञ संस्थेचो अहवाल आसा की जवळ 30% बायलो हार्ट डिसिजाक लागून मरतात. ट्रू सर, that is correct, but ते इग्नोर जाता, निग्लेक्ट जाता. when we think of female diseases we think of breast cancer, cervical cancer and other diseases, but actually heart disease is a major killer in women as it is in men. आणि the good thing is that आताचे in 2023 आताचे आमकां खूब मेथड्स ऑफ डायग्नोसीस आसा, खूब मेथड्स ऑफ ट्रिटमेंट आसा. हार्ट डिसीज डायग्नोज करपाक इट इज व्हेरी इजी आणि व्हेरी इजी टू ट्रीट ऑल्सो. द रिजन वाय there are deaths आणि there are bad outcomes are because ते करेक्ट टायमान डायग्नोज जायना, करेक्ट टायमान ट्रीट
जायना. सो यू हॅव टेकन द एक्झाम्पल ऑफ फेमस सेलिब्रिटी सुष्मिता सेन. द गुड पार्ट, ओके, द गुड पार्ट इज दॅट तिका जेन्ना फर्स्ट टायम चेस्ट पेन जाले इमिजिएटली ते आय बिलीव शी वॉज ऑन द सेट ऑफ अ शो. इमिजिएटली ते बाकी लोकांक अलर्ट करून इमिजिएटली शी हॅज गॉन टू द हॉस्पिटल आणि इमिजिएट डायग्नोज जावन इमिजिएट ट्रीटमेंट एन्जिओग्राफी एन्जिओप्लास्टी जाले आणि विदिन 2 days शी इज आउट ऑफ द हॉस्पिटल आणि शी विल लिव मेनी मोर इयर्स विथआउट एनी डॅमेज टू द हार्ट. सो दॅट इज द करेक्ट थिंग. इट्स अ गुड एक्झाम्पल फॉर एवरीबडी एल्स. जेन्ना तुमकां हार्टाचे कितें सस्पेशन आसा, डू नॉट इग्नोर, डू नॉट निग्लेक्ट. Go to the hospital, get a specialist advice, let the doctor tell you if something is wrong, because early diagnosis, early treatment and खूबशे lives वाचूंक शकता आमी. I'll tell you about the statistics only. Like in many years ago, the 60s and 70s चे statistics पयल्यार heart disease, जितले लोग how much with a heart attack the chance of dying versus the chance of dying of a heart attack today. म्हणजे जर 100 लोकांक 1916 heart attack जाल्यार तेजेर almost 60 out of the 100 would die of the massive heart attack. But आताचे statistics are 2023 100 लोक जर हार्ट अटॅक मॅसिव्ह हार्ट अटॅक घेऊन हॉस्पिटला करेक्ट हॉस्पिटलाकडे कार्डियक हॉस्पिटलाकडे पावल्यार ओनली 1% विल डाय. सो इट इज 99% ऑफ पीपल विथ हार्ट अटॅक्स आताचे ट्रिटमेंटान दे कॅन बी सेव्ड हाव एवर बॅड दे आर. द प्रॉब्लम इज ते निग्लेक्ट करपाचे ना, इग्नोर करपाचे ना. लेट स्टेजीन पावल्यार तुम्ही जितले लेट स्टेजीन पावता हॉस्पिटलाकडे तितले डिफिकल्ट आसता. दोतोर म्हाका अजून एक प्रश्न विचारपाक जाय तो असो की यंगर लोकांकय आतां हार्ट इश्यूज जातात. सो अशा परिस्थितीन तांकां कशें कळप कारण यंगर जनरेशनाक हार्ट अटॅक येना अशे तरेची एक समज आसता. येस, दॅट इज ते तांकां लागता की आमकां कांय ना, बट द सिम्पटम्स युजली अर्ली सिम्पटम्स कितें आसता की तुमी जेन्ना बसले एकूच जागेर बसल्यार कांय जावची ना, बट जेन्ना चलपाक सुरू जाता तेन्ना कितें हार्ट छातीन भितर एक एसिडिटी तशे सिम्पटम्स, एक अशे कितें कंजेशन जावपाक आनी शोल्डर पेन आनी एल्बो पेन आनी थोडे लोकांक लेफ्ट आर्म पेन, थोडे लोकांक चलताना जॉ पेन जावपाक, स्टेप्स बी चडटाना नाजाल्यार फास्ट खंय धांवपाचें असल्यार ते टायमान जॉ पेन, शोल्डर पेन नाजाल्यार बर्पिंग, एसिडिटीचे सिम्पटम्स, हे सगळे हार्टाचे सिम्पटम्स आसूंक शकता. नाव द प्रॉब्लम हियर लायज इज दॅट वॉट इज अ प्रॉब्लम इज दॅट लोकांक कितें दिसता की म्हाका कांय ना, बिकॉज ओन्ली हांव धांवता तेन्नाच म्हाका बरें दिसना, बाकी टायमान हांव बरें आसता. ओके, ते 7 दिसान एक फावटी जाता, 15 दिसान एक फावटी जाता. हांव 15 दीस बरें आसले, हांव तुमकां सांगता ते 15 दिसाचे पयलीं जाले अशें म्हणटा पेशंट. म्हाका काय हार्टाचे आय कॅनॉट हॅव एनीथींग रॉंग इन द हार्ट, बिकॉज ते केन्ना केन्ना जावता, मदीं मदीं जाता, हांव बाकी टायमान हांव सामकें नॉर्मल आसा. सो दॅट इज द प्रॉब्लम की लोक ते रिकॉग्नायज करिना, ते निग्लेक्ट करता, इग्नोर करता. तांकां 1-2 एसिडिटीचे टॅबलेट घेवन मागीर ओके बरें जालें हांव म्हणून दिसता. आनी नेक्स्ट टायम जेन्ना अटॅक जाता, इट इज अ मॅसिव्ह हार्ट अटॅक. इट मे बी टू लेट for you to be taken to the hospital, for any doctor to do anything for you. So the problem is not just prevention, it is early detection. Because believe me, in 2023 we can do a lot to save people even with massive heart attacks. तीनूय आर्टरी ब्लॉक असल्यार सुद्धा तुम्ही करेक्ट टायमान हॉस्पिटलान पावल्यार, करेक्ट ट्रीटमेंट घेतल्यार very few lives will be lost. खूब लायफ सेव करूंक शकता. अशे तरेचो कितें अहवाल तयार जाला, रिसर्च गोंयांत जाला की कशे तरेचे बायलां मदीं हार्ट अटॅक प्रमाण वाडटा, अशें कितें आसा? या, सो द थिंग विथ आमचे इंडियन पॉप्युलेशन, आमचे इंडियन डॉक्टर्स कितें आसा की वी डोंट रिली डॉक्युमेंट सो मच एज यू सेड लॅन्सेट स्टडी एंड ऑल. आमी इतले डॉक्युमेंट करिना, बट all of us are aware that there are many patients with younger people with heart attacks. माझे colleagues विचारल्यारूय they will also give the same kind of statistics. आमचे मणिपालान आमी खुबशे केसीस हार्ट अटॅकाचे पळयता. सिमिलरली इन द गव्हर्मेंट सेटअप गोवा मेडिकल कॉलेजान सुद्धा खुबशे केसीस येता. इफ यू ऑल ऑफ अस एग्री दॅट आय मीन खुबशे यंगर पॉप्युलेशनान आतां हार्ट डिसीज आसा, इवन इन लेडीज. अँड एज आय टोल्ड यू डायबिटीजाचे खूप हाय इन्सिडन्स आसा इंडियान, आमचे देशान एज कम्पेर्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वेस्टर्न पॉप्युलेशन आनी डायबिटीज लेस दॅन 10% आसता, बट आवर पॉप्युलेशन इज व्हेरी प्रोन टू डायबिटीज, म्हणजे शुगराचे दुयेंस. सो ते सुद्धा पीपल डोंट रियलायज जेन्ना शुगर जाता तेन्ना तुमचे हार्टाचे रिस्क
खूप वाडटा. सो इफ देर इज अ लेडी हू इज लायक 35, 36, देर आर मेनी पेशंट्स नाव whom we get in their mid 30s. ज्यांका डायबिटीज सुरू जाता, दे डोंट रियलायज की हे डायबिटीजाक लागून एक 5 वर्सां 6 वर्सां नंतर माझ्या हार्टाक रिस्क आसा. ते दॅट दे डोंट रियलायज. दे थिंक दॅट शुगर इज अ डिफरंट डिसीज आणि हार्टाची डिसीज इज अ डिफरंट डिसीज. जर तुम्ही आता उलयता आसतना सांगलें की तरुण भुरग्यां मदीं मोठेसाण चड Correct. वाडटा. Yes, sir. सो Yes, sir. मोठी भुरगीं चडच दिसतात आतां. Yeah, खंयच्याय that is कॉलनीन वच, रस्त्यार वच, कॉलेजीन वच, मोठसाण ही सामकीच आतां सगळ्यांक Correct, दिसता. sir. Yeah, सो तांचे भितर अवेरनेस कशें करप? कारण Yes. जर तूं म्हणलें अशें 23 year old चली जर ताका जर सफर जालें हार्ट प्रॉब्लेम, देन इट्स ए रियली ए सिरियस प्रॉब्लेम. Yes, sir. Yes, sir. So these lifestyle habits should be taught from childhood. Yeah. I mean, when we were kids, like 30 years back, इतले भुरगे सगळे कडे खेळटाले दिसताले. आता कोण तशे दिसना. एवरीबडी सिटिंग विथ देअर मोबाईल्स, एवरीबडी सिटिंग विथ देअर लॅपटॉप्स, टीव्हीचे फुडे 4 वरां 5 वरां सगळे बसता. रातभर ऑल्सो दे सिट विथ देअर स्क्रीन्स अँड देन दे गो टू स्लीप. So this should be avoided. So we should encourage people to get rid of their screens. मोबायलाचे यूज कमी करूंक जाय, लॅपटॉपाचे यूज कमी करूंक जाय, गॅजेट सगळे कमी करून मागीर भायर खेळपाक द यंगर children should be encouraged to go outside. Sports activity indulge karung jai. See, sports activity is one thing. There is a misconception that there are I have this 21, 22-year-old mote patient who say that I gyman vata, can I join the gym? Gyman join karpak kide they want to go and do the bodybuilding exercises. Yes. So that is one thing which is wrong. बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस ते फक्त तुमचे कॉस्मेटिक इफेक्टाक, तुमचे मसल्स, ते 6-pack ॲब्स अँड 4-packs अँड 8-pack ॲब्स आर ओनली फॉर कॉस्मेटिक इफेक्ट. तेजेर तुमचे हेल्थ, हार्टाचे हेल्थ कसले इम्प्रूवमेंट जावची ना. सो इफ यू आर गोईंग टू द जिम, इट शूड बी द कार्डिओ एक्सरसाइज. म्हणजे तुमचे ट्रेडमिल नाजाल्यार द बेस्ट थिंग इज गो फॉर अ वॉक एवरी डे. एक 3-4 किलोमीटर वॉकिंग डेली केल्यार we do have we are blessed in Goa. We do have places where we can go for long walks. Correct. ते सगळे be more connected to nature, get rid of your gadgets. ते सगळे younger age in शिकूंक जाय. Okay, and this even like food also चड green color vegetables चड खावंक जाय. जंक फूड कमी करूंक जाय. ते हांव तेंच म्हणटालो, गोंयान एक सर्वे जाल्लो आनी त्या सर्वेन अशें सापडलां की गोंयच्या रीच एरियेन म्हणजे मायनींग बेल्टान सुद्दां भुरग्यांक टिफिन जे दितात तातूंत वेफर घालून दितात. that is the unfortunate thing, sir. That's what see आता the today's reality is that आमचे junk food is cheaper than healthy food. एक packet of chips 5 रुपयान तुमकां मेळटा, and that chips packet, it's so easy for a poor person to go and satisfy his hunger with a packet poor of and chips. also the richer segment, yeah. yes. So it is so much easier. So but a healthy apple or a healthy orange is a lot more expensive, but Exactly. that will contribute a lot more to your health. So food habits change karung jai. Just because it is so easy to go and pick up a packet of wafers and packet of chips, that you should make a conscious effort not to include it into your food or minimize that. आंतरराष्ट्रीय जे हेल्थ दीस अशें मानतात तातूंत भितर बायलां विशीं चड जागरूकताय निर्माण जावपाक अशे तरेचे एक अवेरनेस आंतरराष्ट्रीय आतां निकशी ठरला. अशे वेळार बायलांच्या शरिरा कडेन चड लक्ष दियात. कारण कितें जाता, बायल म्हणलें की तेजे कडेन दुर्लक्ष जाता, ती घरा काम करत उरता किंवा ती आपल्या कडेन लक्ष दिना, ती फॅमिली कडेन चड लक्ष दिता. सो बायलां मदीं अवेरनेस जावचें, भुरग्यां मदीं अवेरनेस जावचें, हाजे खातीर कितें अशें सरकारान करपाक जाय? I would like to tell all my Goan sisters that तुम्ही तुमचे हेल्था कडेन प्लीज pay more attention, okay, because तुम्ही healthy असल्यार all your loved family members also will be fine only as long as you are healthy. Okay, तर कितें सिम्पटम आसा जाल्यार म्हणजे तुमकां चलताना खरस बी मारल्यार, चलताना छाती बी दुखल्यार, ॲसिडिटी सिम्पटम्स परत जाल्यार तुमचे डॉक्टरा कडेन वचून एक ECG काड, तुमचे स्पेशलिस्टा कडेन गेट युअर सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड. खुबशे टेस्ट आसा बाय वीच वी कॅन नो वेदर तुमचे हार्टाक रिस्क आसा की ना. एक ते शुगर चेक करूंक जाय. डायबिटीज आतां 30सान इट स्टार्ट्स इन द 30s. कोलेस्ट्रॉल बी ब्लड टेस्टान कळटले की तुमचे कोलेस्ट्रॉल हाय आसा की ओके आसा म्हणून. सिमिलरली तुमचे थायरॉयड डिसीज, ऑल दीज कॉन्ट्रिब्यूट टू हार्ट प्रॉब्लेम्स. तर हे सगळे थोडे सिंपल टेस्टान they can be diagnosed. दोतोर हे सगळें शक्य फॉर शहरी लोकांक, सिटी बेस्ड. येस. गांवांनी फॉर एक्झाम्पल सत्तरी किंवा अशे सांगे अशे भाग आसात काणकोण, जंय थंयची बायल सहज वचून अशे तरेची चॅक करना.
No, that's what that awareness should be created. The men of the household should तांकां encourage करूंक जाय की माझी वायफाक बरें दिसना जाल्यार she needs to go to the hospital, she needs to be checked. एक ECG सगळे fortunately आमचे network is good, आमचे health service network in the government also is good enough. At least एक ECG तरी काडूंक शकता आणि डाउट्स कितें आसा जाल्यार क्लियर करपाचे आणि ते भंय दॅट शूड बी टेकन अवे की डायग्नोज जाल्यार म्हाका व्हडलें कितें जातलें मागीर आय विल बी पुट थ्रू लॉट ऑफ पेनफूल प्रोसिजर्स ते भंय काडूंक जाय जस्ट लायक हाऊ सुष्मिता सेन शी स्ट्रेट अवे वेंट टू द हॉस्पिटल आणि एंजिओप्लास्टी करून आतां बरें जालें या शी मेड इट करेक्ट शी मेड इट या सो दॅट प्रॉब्ली इज अ गुड थिंग बिकॉज इट विल क्रिएट अवेअरनेस इट क्रिएट अवेअरनेस अमॉंग अदर people की हे सगळे ट्रीटेबल असा टुडे इन 2023 इट इज व्हेरी मच ट्रीटेबल इन गोवा ऑल्सो वी हॅव गोवा मेडिकल कॉलेज वी हॅव मणिपाल वेअर ऑल दीज थिंग्स आर ट्रीटेड व्हेरी व्हेरी ऑफन तर भिवपाचे काय ना देर इज नथिंग मेडिकल कॉलेजीन तुवें शिक्षण घेतलां येस हाव गोवा मेडिकल कॉलेज रियली इज एफिशियंट टू हँडल दिस केस या द वन व्हेरी गुड बिकॉज आय एम आस्किंग यू वाय बिकॉज लोकांक एक भंय आसता प्रायवेट हॉस्पिटलान गेले जाल्यार चड पयशे पडटले दिवचे पडटले खूब पयशे दिवचे पडटले नो वन गुड थिंग वीच गोवा गव्हर्मेंटाची एक स्कीम आसा दीन दयाल स्कीम ते DDSSY ते कार्ड स्कीम हेल्थ इन्शुरन्स वीच कवर्स सगळे गोंयचे पॉप्युलेशन कवर जाता तेजेर दे हॅव मेड एंजिओप्लास्टीज फ्री ऑफ कॉस्ट तर पेशंट हार्ट अटॅकाचे पेशंट आमचे कडेन मणिपालान येतात तेन्ना तांकां सुद्दां एंजिओप्लास्टी इज डन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द गव्हर्मेंट स्कीम सो दॅट इट्स अ ब्लेसिंग म्हणजे गोवा गव्हर्मेंट हॅज ब्लेस्ड द पॉप्युलेशन ऑफ गोवा विथ दॅट विथ दिस स्कीम तर ते सो पेशंट शुड नॉट बी स्कॅर्ड की हांगा प्लीज गो टू द नियरस्ट हॉस्पिटल वेअर दीज थिंग्स कॅन बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल डिले करपाचे ना ते निग्लेक्ट करपाचे ना सगळे डेथ्स जाता बिकॉज ऑफ डिलेईंग बिकॉज ऑफ डिले इन द डायग्नोसिस आणि डिले इन द ट्रीटमेंट दोतोर एक म्हत्वाचो इश्यू आमच्या स्कूल करिक्युलमान अशे तरेचे कांयच शिकयनात कशे तरेन आतां व्यसन कशें काबार करप कशें सोंपोवप हें शिकयवपाक लागल्यात आतां पूण अशे तरेचे हेल्थ संदर्भान एक अवेरनेस जावपी अशे धडे अशें शिक्षण क्रमान आसचें अशें दिसता तुमकां येस डेफिनेटली आय मीन हेल्थ इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग दॅट यू कॅन हॅव कसले मटिरियल पोजेशन्स आणि बिलॉंगिंग्स ते तुमकां as they are never as precious as health is so भुरग्यांक पयलींच शिकूंक जाय आनी हेल्दी डायट कशें आसा ते शिकूंक जाय खूब वेजिटेबल्स खूब फ्रुट्स दे आर ऑल हेल्दी हॅव लेस ऑफ सॉल्ट लेस ऑफ ऑयली फूड फ्रायड फूड्स घेवपाचे ना लॉट ऑफ चीज बटर ते घेवपाचे ना सी अनदर थिंग इज दॅट आमचे पेशंट सांगता की हांव घी घेता बिकॉज म्हाजी ग्रँडमदर घी घेताली बट माय डियर तुमचे ग्रँडमदराचे लायफस्टायल आनी तुमचे लायफस्टायल एब्सोल्युटली डिफरंट तुमची ग्रँडमदर कितें करताली ती शी यूज टू गो टू द रिवर आणि वॉश हर क्लोथ्स मागीर ती शी यूज टू गो टू द वेल अँड ड्रॉ वॉटर तुमकां कितें तुमी एक टॅप काडटा तुमकां हॉट वॉटर मेळटा सगळें मेळटा सो तुमची ग्रँडमदर कितें खाता आणि तुम्ही कितें खाता इट कॅनॉट बी द सेम ओके सो तुमच्या ग्रँडमदराक गरज आशिल्ले ते सगळे खूब नट्स आणि स्वीट्स आणि घी खावपाक बिकॉज तेजें काम इतलें आशिल्लें शी इज टू हॅव 8 kids अँड शी हॅड टू वॉश क्लोथ्स फॉर ऑल ऑफ देम आतांची लायफस्टायल ना आतांचे आमी फक्त इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन एक सोफाचेर बसून आसता मागीर आमकां लायक एक 300 meters सुद्दां आमकां शॉपार वचपाचें असल्यार आमी गाडी घेवन वता आतां ते सुद्दां ना आमचे स्विगी आणि आमचे ॲमेझॉन आमचे घरान सगळे हाडटा सो वी डोंट मूव एट ऑल सो आमकां त्यांचे फूड आणि आमचे फूड वी कॅनॉट जस्टिफाय की ते इतले स्वीट्स 5 लड्डू खाताले हांव सुद्दां खाता दॅट कॅनॉट हॅपन टुडे बिकॉज आमचे फूड हॅज टू बी एडजस्टेड टू टुडेज लायफस्टायल ओके ऑर यू हॅव टू बी मोर ॲक्टिव्ह तुम्ही गार्डनान वचूंक जाय पार्कान वचूंक जाय वॉकिंगाक वचूंक जाय बी विथ नेचर रेड्यूस द स्क्रीन युसेज दोतोर आनी एक प्रश्न आसता आमचे गोंयान फावो तितले हार्ट स्पेशलिस्ट आसात ॲट द मोमेंट वी आर ब्लेस्ड विथ दिस थिंग बट अँड फॉर्च्युनेटली ते आता गोवा मेडिकल कॉलेजान ते DM कोर्सूय सुरू झाले सो होपफुली इन द केन्ना सुरू जालो दिस इयर ओनली फ्रॉम दिस इयर दिस अकॅडमिक इयर तो एटलीस्ट एक 4-5 वर्सां नंतर वी विल हॅव पूण आतां जाय तितले आसात आतां हार्ट स्पेशलिस्ट खंय गोंया भायर वचचे पडटाले ना आता वी डू हॅव गुड नंबर बट
I mean, if every For your post graduation people used to go out? I had to go outside for my super specialization. म्हणजे हांगा हांवें MBBS आणि MD केले, but for my cardiology super specialization आमकां भायर वचचें पडटालें. पडलें. But पडलें. But आतां from this year onwards the current batch of students would not have to go because हांगा आसा. सो गोंयान भितर तुमी म्हणटात पॉप्युलेशन वायज आमकां जितले जाय तितले आसा. At the moment, yes, but people should make use of that also. It is not just the lack of cardiology; it's the lack of awareness. That people should not ignore. They should not neglect, especially ladies, like Exactly. like what Sushmita said. But neglect करपाचे ना. You should not wait till things become very serious and then go to the doctor. सो आनीक कितें अवेरनेस करची पडटली गांवांनी हांव म्हणलें तशें गांवांनी अजून हार्टा संदर्भान अजून अवेरनेस जाले ना किंवा बायलो टाळतात. Correct, Talta. That is important. They don't, Exactly. they are so frightened of coming for Exactly. for checking. एक तर फ्रायटन किंवा एक तर एक लज ची दिसता आपण Correct. कित्याक वतली आपल्याचेर खर्च कित्याक जावचो. Correct. दुसरो दादलो बायले कडेन एक हें म्हणून पळयता सिरियसली जशें तिचे हेल्था कडेन पळोवपा जाय तशें पळयना. Correct, that is true. That ते awareness create करूंक जाय. So your mothers, your sisters आणि तुमचे wives also need heart evaluation just like the men need. एक्झॅक्टली. सो ही जी पळय अशे तरेचे कल्चर आसा न्ही बायलांची ट्रीट हेल्थ बरे तरेन सिरियसली पळयात हें कल्चर आमकां कशें ते क्रिएट करूंक जाय. दॅट इज दिस टायम्स विमेन्स हेल्थ थिमूच ते आसा की इक्वॉलिटी जेंडर इक्वॉलिटी ते क्रिएट करूंक जाय. सो दॅट हॅज टू बी डन. It has to come from society. आणि आमचे सायडीन we should tell them people that this heart disease ladies जाता as much as it happens in men, it happens in ladies. तर ते इग्नोर आणि निग्लेक्ट करपाचे ना. सारके टायमान डायग्नोज करूंक जाय, सारके टायमान ट्रिटमेंट करूंक जाय. जर प्रेशर बी वाडल्यार टेक युअर मेडिसिन्स करेक्टली. टायम टू टायम तुमच्या हेल्थ सेंटरा कडेन वचून BP चेक करूंक जाय. टायम टू टायम शुगर चेक करूंक जाय, कोलेस्ट्रॉल चेक करूंक जाय. जर गरज असल्यार ECG करूंक जाय. ट्रेडमिल इकोस हे सगळे करून डायग्नोज करूंक शकता. आणि हे सगळे सिंपल टेस्ट. हे सगळे काय व्हडले सॉफिस्टिकेटेड आणि एक्सपेन्सिव्ह टेस्ट ना. दे आर ऑल सिंपल टेस्ट. इट्स जस्ट दॅट माइंडसेट की लायक दॅट फियर ऑफ गोईंग टू द हॉस्पिटल अँड गेटिंग चेक. बरं आता आनीक एक म्हत्वाचो म्हणल्यार बायलांनी किंवा कोणेय बी हॉस्पिटलान कित्याक येवप हॉस्पिटल तांच्या दारान कित्याक वचना अशे तरेचे अवेरनेस कॅम्प्स. येस ना अवेरनेस कॅम्प्स आम्ही क्रिएट करूंक शकता अबाउट द सिम्पटम्स अँड ऑल. वी कॅन एक्सप्लेन टू देम की कशे हाऊ टू रिकॉग्नाइज की तुमकां हार्टाचे आसूंक शकता म्हणून. बट एज फार एज द टेस्ट आर कन्सर्न दे आर दे नीड टू बी डन इन अ लिटल स्पेशलाइज एटलीस्ट अ प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाय पडटा ECG बी काडपाक. they are all in machines and instruments. But आम्ही डेफिनेटली तांकां एक्सप्लेन करूंक शकता की तुमचे सिम्पटम्स कितें तुमी केन्ना तुमी हॉस्पिटलाक वचूंक जाय. वेन शूड यू नो दॅट यू शूड गो टू द हॉस्पिटल. एज आय टोल्ड द सिम्पटम्स हांव परत रिपीट करता की कितें खरज मारपाक चलताना बी खरज मारता. चलताना एसिडिटीचे सिम्पटम्स बर्निंग चेस्ट पेन इन द सेंटर ऑफ द चेस्टान कितें पेन जाल्यार अदरवायज खूब फॉर नो रिजन तुमकां खूब टायर्डनेस बी आसा जाल्यार गोळ बी येता जाल्यार कितेंय आसूं all these can be heart symptoms. And especially in those people janka diabetes and janka pressure asa or other people in the family have had heart problems. Jar tumche bhavank, jar tumche daddy, jar tumche mummy heartache problem asa zalyar tumkai heartache problem asung shakta. तर तसले पेशंट आणि अवेअर असूंक जाय and they should be ready to go to the hospital. And really भिवपाची गरज ना. एज आय टोल्ड यू विथ अ मॅसिव्ह हार्ट अटॅक सुद्धा तुम्ही हॉस्पिटलाक कार्डियक हॉस्पिटलाक पावल्यार आणि करेक्ट टायमान डायग्नोज जावन करेक्ट टायमान एंजिओप्लास्टी बी केल्यार द चान्स ऑफ द 99% ऑफ पेशंट्स विल गेट सेव्ड. Yes. Okay, the reason for deaths is because they सारखे टायमार पावना हॉस्पिटलान खूप लेट स्टेजीन पावता. दॅट टाइम इट बिकम्स दोतोर गोंयान भितर डेथ्स आसा प्रॉब्लेम. डेथ्स आसा सर. there are and deaths also both in men and women are more because of they neglect करता symptoms. तुम्ही कोणाकूय विचारल्यार की माझे नेबर तो सडनली एक्सपायर जालो नाजाल्यार माझो तो आणि कलीग सडनली एक्सपायर जालो
बट इफ यू गो एंड आस्क देअर फॅमिली मेंबर्स तो म्हणटाले की काय नाशिल्ले 3-4 दीस तो फक्त ॲसिडिटी म्हणटालो आनी तूं बेडाचेरूच अशें बसून रावतालो तेका न्हीद पडनाशिल्ले ओन्ली ॲसिडिटी आशिल्ले ओन्ली गॅस आशिल्ले मागीर मातसो सिरियस जाले आमी हॉस्पिटलान गेले आनी तो ब्रॉड डेड आशिल्लो इट वॉज एंड द डॉक्टर टोल्ड इट वॉज अ मॅसिव्ह हार्ट अटॅक तर दॅट इज अ सिम्पटम म्हणजे ते ॲसिडिटी म्हणून गॅस म्हणून ते इग्नोर करता दॅट इज वाय द डेथ्स आर देर ॲट द अर्ली स्टेज आन फर्स्ट स्टेज आन डायग्नोज जाल्यार द ब्लॉक्स कॅन बी क्लियर्ड ॲट एन अर्ली स्टेज आणि ते डॅमेज स्टेजीन पावचे ना या थँक्यू ज्योती कुसनूर तुम्ही आमच्या स्टुडिओन आयल्यान एक महत्वाचो विशय आमी चर्चा घेत आसात तो महत्वाचो विशय म्हळ्यार बायलांक आतां पयलीं भशेन हार्ट अटॅक येना अशे तरेची परिस्थिती उरूंक ना आतां फूड हॅबिट्स बदलल्यात तांची एकूण जिवनशैली बदलल्या आनी ताका लागून ल्हान भुरग्यां भितर सुद्दां हार्ट अटॅक येवपाचें प्रमाण वाडलां तांकां हार्टाची दुयेंसां वाडत आसात अशे वेळार चडांत चड अवेरनस जावपाची गरज आसा लोकांच्या दारान वचून तांकां सांगपाची गरज आसा कॉलेजीन आनी स्कुलान वचून अशे तरेची जनजागृती करपाची गरज आसा तुमी दोतोर आमकां खूब बरी म्हायती दिली बायलांनी चडांत चड सादूरतायेचे उपाय जर घेत जाल्यार म्हाका दिसता हार्ट अटॅकाक लागून तांची जी डॅमेज जाता ती ना जातली इतलेंच न्हय हार्ट अटॅकाक लागून मरणां जी पळय येतात ती जातली आनी गोंयानूय अशे तरेचें प्रमाण वाडटा ही खूब हुस्क्याची गजाल आनीक बायलो आनी तरूण भुरगीं आतां चडांत चड उपाय घेतलीं सादूरतायेचे उपाय घेतली अशी आस्त आमी बाळगितात तुमी आमच्या स्टुडिओन आयले हांव तुमकां धन्यवाद दिता पळयत रावात गोमंतक TV